नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही आमी बरे सुंगटाचें हुमण करूया। आनी सुंगटाचें हुमण कशें मातशें वेगळ्या पद्दतीन करूया। ताका लागून कितें साहित्य जाय तें सांगता। मीठ जाय, हळद, लाल तिखट, लसूण हे पळय इल्लीशीच घेतले, आल्याचो एकूच हे घेतला कुडको पळय, कांदो घेतला, टमाट घेतला आनी हो एकूच भेंडो घेतला आनी ही मस्काची शेण घेतल्या, ओली कोथंबीर, ही सुकी कोथंबीर आनी हे आसा सोल, हे आसा टमाट। आता तुमच्या कडेन जर तोरां आसा न्ही, जर तोरां घाला, हे टमॅटो बी ना घातल्यार जाता, तोरां तितली घाला आनी सोलूय घालू नाका, तोरां घातल्यार बरें जाता। म्हाजे कडेन तोर आसा म्हणल्यार तें मातशें येल्लो जाला, तेका लागून तें हांव घालचें ना, तेका लागून सोल घेतला हांवें। आनी हे आसा पळय ते दोनूच मेथयो घेतल्या पळया, आनी इल्लीशी सासवां घेतल्या, थोडीच घेवप, ती चड घेवप ना। आनी हो आसा नाल्लाचो रोस काडला, हे पळय। आतां आमी कितें करुया, पयलीं पॅन आमचें तापलें, तेल तापलें, आतां तातूंत न्ही पयलीं कांदो घालुया आनी टमाटो घालुया आनी फ्राय करुया। हे पळय आतां हातून टमॅटो घातलो आनी हे सायडीक लसूण घातली। आतां ही मातशी फ्राय करुया। हे पळय आतां हे जालें, आतां गॅस बंद करुया आनी हाची न्ही पेस्ट करुया, हे काडुया हातूंतले, चड ब्रावन करप ना आनी हाची पेस्ट करुया मिक्सरार। ही पळयात, आतां हातून न्ही कितें करुया, आमी सुकी कोथंबीर आसा पळय ती घालुया। आनी कोणा कडेन जर आतां हेजी पावडर गावता कोथंबिरीची, ती आसा जर ती एक चमचो घालपाची, ही घालप ना सुकी कोथंबीर। आतां आमच्या कडेन सुकी कोथंबिरीचो पावडर ना म्हणून आमी ही घालता। हातूनच जातली ती। हे पळया, आतां हेच पॅनार न्ही आनी इल्लेशें तेल घातलां, हे पळया। आनी आतां कितें करुया, भितर हे आसा पळय पयलीं मेथयो घालुया, दोनूच आं, चड घालप ना। आनी आतां भितर सासवां घालुया। आतां तातूंत न्ही भेंडे घालुया, मिरच्यो मागीर घालुया, भेंडे घातले न्ही आतां तातूंत सुंगटां घालुया। कलर बदललो न्ही, जालें आतां। आतां कितें करपाचें, भितर हे पळय ह्यो घालपाचें सांगो आनी हिरवी मिरची घालपाची आनी हे वाटण हाडलां पळय वाटून, तें न्ही वाट्टा आसतना कितें करप, भितर आमी सुकी कोथंबीर घातलेली न्ही ती बारीक जावपाक जाय। ताका लागून हांव तो नाल्लाचो रोस काडलेलो पळय, तातूंतले एक काशयो भर उदक भितर घातलें, म्हणजे नाल्लाचें हे पळय इतलें घातलें हातून आनी वाटलें। आतां हें भितर घालुया।
आता हातून हळद घालूया, लाल तिखट घालूया. तिखट बीन आपल्याक जाय पळय तशें घालप. आणि आता हे बारीक गॅसीर खतखतो म्हणजे शिजपाक जाय पळय. खतखतो आयिल्लो पयले हेकाच आमी खतखतो म्हणटाय पळय. आतां कितें करपाचें, बारीक गॅसीरूच 1-2 मिनटां धांपून दवरुया. आणि हे वाटण वाडटा आसतना हांवें आलें दाखयल्लें तें घातलां भितर. हे पळय 1-3 मिनटां सुमार जाली. आतां आमी कितें करुया, आनी 1-2 मिनटां दवरुया. आनी हे आतां मिक्सरार उदक घातलें इल्लेशें, आनी हे पळय हितून इल्लें दवरलें पळय. जाय तें पळोवनूच घालूंक जाय. आनी हे पळय आतां सकयल आनी लागलें म्हणून बीन आनी हें नाका न्ही टेन्शन. ताका लागून हे आनी सांगो आसा पळय ह्यो मस्काच्यो, हे पळय हेका म्हणटा त्यो शिजपाक जाय. आता परत धांपून दवरुया. हे पळय आतां हेंका 10 मिनटां जाली. आनी बरें आतां त्यो शेंगो बीन भितर आसा पळय, दाखयता. हे पळय हे पळय शिजल्यो त्यो. कलर चेंज जालो पळय म्हणजे शिजल्यो त्यो. आतां कितें करपाचें, नाल्लाचो रस काडला पळय तो आतां तुमकां दाट कितले जाय पातळ कितले जाय त्या प्रमाणे तुमी घालप. हे पळय आणि चवी प्रमाणे मीठ घालूया. आणि असली हे आतां हुमण आसा करी तुमी म्हणटा पळय ती बरें जाता टेस्टीक. आतां तातूंत आनी इल्लें घालूया दूध नाल्लाचें. हे पळय आनी हे आसा पळय दूध तें दाटूच काडपाचें, पातळ करप ना, म्हणजे टेस्ट हुमणाक बरी येता. आतां हेका बरो खतखतो येवन आतां हे पातळ कशें दिसता ते मागीर दाट जातले, कित्याक कांद्याची बीन भितर पेस्ट आसा न्ही ताका लागून. आनी कितें आसा जाणा, आतां तुमकां जर नाल्लाचो रस काडपाचो ना जर कितें करपाचें, तो नाल्लाची सोय आसा पळय ती गंध कशी बरी वाडपाची आनी भितर घालपाची. आतां हेका 5 मिनटां दवरुया धांपून. आनी मीठ घालूया आतां पयलीं चवी प्रमाणे. आनी सोल घालूया. हे पळय बारीक कुडके केले, 2च सोलां घेतले कित्याक टोमॅटो आसा न्ही भितर. आनी आतां आपल्याक जर आतां एकदां कितें आसता हे आसता पळय सोल ते बीन चड आंबट नासता, तेन्ना मागीर ते हुमणाक ती चव लागना, ते आपूण पळोवंक जाय. आनी मागीर त्या प्रमाणे आपली सोलां कशी आसा ती खबर आसता न्ही आपल्याक, त्या प्रमाणे घालप. तुमकां तिखट जाय जर आनीक तांबडो मसालो घालप. हे पळय मस्त जेवपाचें वास घमघमता. मागीर ओली कोथंबीर घातली की जालें भितर. आतां हे बारीक गॅसीरूच दवरुया 5 मिनटां. आनी थोडी ओली कोथंबीर आतां घालुया म्हणजे वास बरो लागतलो तिका. थोडीच घालपाची, चड घालुया नाका. आनी धांपूया 5 मिनटां शिजूनी.
हे पळय काय बरो कलर आयलो पळय सारको. पयलो अशें जावंक जाय हुमण. आनी आतां न्ही टेस्टीक बीन ते सारके बरे जाले आं. बरे भरपूर जेवपाचे. हे पळय आनी हातून जर कोणाकय तोर आसा न्ही तोर घाला. सोल घालूं नाका तितले तोर घाला. कित्याक आतां ह्या दिसांनी तोरां मेळटा न्ही ताका लागून आसल्यार घाला. हे पळया पेस्ट जाले आनी आतां रेडी टू सर्व करुया. इतले बरें जालें हुमण पळया. हे पळय दाट जाली ग्रेवी पळयली. आता हे व्यवस्थित जाले. आता गॅस बंद करूया आनी अशें अर्दवट अशें धापून दवरपाचें. म्हणजे भितरली वाफूय भायर वता आनी कितें पडत म्हणून भंयूय ना न्ही भितन ताका लागून. आनी अशें 5 मिनटां दवरुया आनी रेडी टू सर्व करुया. हे पळयात अशें हे नाल्लाचो रोस काडून केल्ले सुंगटाचे हुमण. तातूंत शेंगो घातला, भेंडे घातला आनी टेस्टीक जाला. आनी अशें इतले भरपूर टेस्टीक जाल्ले हुमण खरेंच तुमी करून पळया. आनी म्हाका लायक करा, शेअर करा, बेल वाजया, सबस्क्रायब यादीन करा. तशेंच न्ही खरेंच हांव तुमकां परत सांगता तुमी खरेंच करून असले हुमण पळयात आनी रुचकर अशें खायात. आनी तुमी आतां म्हजो व्हिडिओ टायम काडून पळयता न्ही आनी पळयताले हांव खरेंच मना पासून सांगता देव बरें करूं.